हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर जसे की तुम्ही कालच्या व्हिडिओन पयला आम्ही येयला सावड्ड्या. तर आम्ही असा सावड्ड्या काल आयिल्ली आमी. सो काल माचो डेंटल अपॉइंटमेंट आशिल्लो, दाढी काडली तिची. सो ते सगळें तुमकां कालच्या व्हिडिओन दाखयलें. आय होप तुमी तो कालचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलो आसतलो. ह्या पेज जे तुमकां लास्ट टायम दाखयल्ले ते ना केस म्हाजे ते खूब इरिटेट करता, अशें बुरशें दिसता न्ही अशें. तांकां हांव ट्राय करता सेटल करपाचें बट जायना तें सेट अशें करून. सो आयज आसा फ्रायडे, शुक्रार आयज. हो हर्षान, आयज आसा फ्रायडे, शुक्रार आयज. आय थिंक सकाळची 10:30 कितें तरी जाल्या अशी, 10:30 सुमार. आणि आमचा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जालो, मॉर्निंग रुटिनाची कामां जाली. बायक ब्रेकफास्ट बी करून न्हिदला ते आतां अशें म्हणून हांव भायर येवन बसला. व्हिडिओ स्टार्ट करपाक भितर बसून उलयलें तर तें उठटलें न्ही, ताका लागून. आनी पावस ना काल पयर आमच्या थंय बी पावस नाशिल्लो. पयर आशिल्लो, काल नाशिल्लो पळय भायर सरता. हांगा बी काल दिसभर असो पावस ना. राती मातसो पडलो आनी सकाळीं 8 सुमार मातसो पडलो. आतां पावसूच ना, सामकी गरमी जावपाक लागल्या आतां. आनी आमच्या थंय सगळें शांत अशें तुमकां व्हिडिओ पळोवपाक मेळटा. हांगासर मातशें कलबल किलबिल म्हणटा पळय त्या भशेन आवाज सगळो असो आसतलो, कित्याक लागीं भरपूर घरां आसा न्ही ताका लागून. तर आयज आसा 26 तारीख आनी आयज आसा म्हाजो बर्थडे. काल जशें सांगलें पळय तुमकां कितें तरी स्पेशल आसा ताका लागून चिकन बी हाडलां म्हणून काल. सो आयज आसा म्हाजो बर्थडे, ताकाच लागून येयली आमी चडशी. हरशी येवपाचीच आशिल्ली आयच्या दिसा, बट काल तिची दाढी काडटा म्हणून कालचो अपॉइंटमेंट मेळ्ळो म्हणून काल येयली, नाल्यार आयज एक्चुली येवपाचीच आशिल्ली आमी. सो दोनी कामां जालीं आमची एट अ टायम. बरें जालें, परत आनी येवपाचें ना न्ही ताका लागून. सो आयज बर्थडे तिचो, सो ताकाच लागून बारीकशें एक सेलेब्रेशन. बारीक म्हटल्यार अशें मोटें कांय ना, लायक अशें कोण येवपाचें आपोवपाचें तशें कांय ना, आमीच घरच्या घरानूच अशें. आयज जेवणाक आमी अशें स्पेशल म्हणल्यार हांव करतलें म्हाजी स्पेशल बिरयानी. हें पळयात केस प्लीज इग्नोर करात आतां. हें सगळें ऑड दिसता, म्हाका बी ऑड दिसता, तुमकां बी पळोवपाक ऑड दिसता आसतलें, बट कांय ऑप्शन ना म्हाजे कडेन. सो बॅक टू टॉपीक. आयज म्हाजो बर्थडे न्ही, ताच्या खातीर आयज आमी चिकन बिरयानी करतलें. आमी म्हटलें हांव करतलें. आतां तिची दाड काडल्या न्ही, सो तिका उदकान बी चड आयच्या दिसाक तरी काम करनाका म्हटलां डॉक्टरान. आयज आनी फाल्यां अशें 2 दीस. सो ताका लागून म्हटलें तूं आनी कांय करनाका. काल येता आसतना चिकन हाडलेलें हेणें, एका हाडपाक लायलें. सो तें चिकन आसा मॅरिनेट करून दवरलां हांवें. आतां आयज चिकन बिरयानी करतलें आनी कांयच ना, इतलें जेवपाक. कित्याक म्हाकूय कितें अशें चड करपाक म्हणटा ती वयता ती किचनाक, हांव नाका नाका म्हणटा तिका. सो हांवूच करतलें. मागीर भायरूय पळोवपाक जाय अशें तशें म्हणून बिरयानीच करया अशें म्हणून. आनी मागीर सांजें बारीकशें एक सेलेब्रेशन आसतलें आमच्या घरच्या भितर. काकी बी ती आसतली, कजन बीन आसतले, पळोवया कोण कशी पावता ती. एक बारीकशें सेलेब्रेशन आसतलें आनी केक हाडपाक बी वचपाक जाय म्हाका मार्केटाक. सो पळोवया, मागीर ते दनपारां जेवन बी वयतले. ताकाच लागून हांव सगळें बेगीन करता, कित्याक की बायक न्हाणप, हांगसर सगळें रांदप करप, बायेचें सेपरेट रांदप, तें सगळें आसता न्ही. मागीर तें अशें करून टायम कळत ना कितलो. आतां ऑलरेडी 11:15 सुमार जालें दिसता. हांवें फक्त चिकन जें आसा पळय तें मॅरिनेट करून दवरलां आनी कांय करूं ना. सो चल दाखयता तुमकां भितर. चिकन मॅरिनेट केलां आनी बिरयानी जी आसा पळय ती करतलें आतां. बाय न्हिदला, हो बसला बाये फुडें. तूं बसला म्हणल्यार न्हिदलो मरे. हांव बसून गेल्लें मरे तुका, तूं न्हिदलो कसो? हांव येता म्हणून न्हिदलो. ट्रेन आयली आमच्या हांगासर न्ही. होच किलबिल कितें शांत अशें म्हणून आसना, कोण ना कोण आसतात ना, कांयच नाल्यार ट्रेन तरी आसता न्ही रे. आनी बाय येपा हांगासर न्हिदला, ताका न्हिदयला. च्या बी पिवन मास आसा सकयल. कितें करता दाखयता तुमकां. चिकन मॅरिनेट केलां. सो हे पळयात हांगासर चिकन जें आसा पळय ना तें केलां मॅरिनेट. एक्चुली राती करपाचें आशिल्लें. हांव हेका बी म्हटलेलें राती करया अशें म्हणून, हांव नाका म्हणपाक लागलें राती. सो ताका लागून तशेंच दवरलें. एक हातीन जायत न्ही, तशेंच दवरलें. हें पळय आतां सकाळीं उठून फ्रिजांतलें काडून तें मातशें घट जाल्लें न्ही, तें सारकें उदकान घालून दवरून बी हें केलें आनी आतां मॅरिनेट केलां. सो आदन करपाक जाय, शीत करपाक जाय आनी मागीर बिरयानीची आसता पळय ती करतलें हांव. सो हें हांगासर चिकन आनी हें पळयात हांगासर न्ही चिकन जें आसा पळय तें मॅरिनेट करपाक हांवें आयज एव्हरेस्टाचो चिकन बिरयानी मसाला जो आसा पळय ना तो यूज केला. एक्चुली न्ही हांव एव्हरेस्टाचोच, बट
चिकन न्ही सॉरी शाही बिर्याणी मसाला जो आसा पळय तो यूज करताले. म्हाका मेळूना हो पयर बागायदारान, सो ताका लागून मागीर चिकन बिर्याणी मसाला हाडला. हांव न्ही चिकन बिर्याणी मसाला जो आसा पळय तो म्हाका इतलोसो टेस्ट लायक जायना. शाही बिर्याणी मसाला जो आसा पळय तो म्हाका चड आवडटा, सो ताका लागून हांव तोच हाडटालें. मेळूना म्हणून हेचेर केला. आतां पळोवया कशें कितें जाता. अशें वायट जायना, बरेंच जाता, बट म्हाका तो चड आवडटा. तेजो फ्लेवर जो आसा पळय तो चड आवडटा. सो पळोवया. हांगासर हें बी दवरलें सगळें आदन बिदन सगळें रेडी आसा. आतां फक्त करपाचें. आतां तुमकां डायरेक्टली करता आनी मागीर मेळटा. ओके. तुका डिस्टर्ब करता न्ही. अर्दी घातला अर्दी घालून अशेंच भायर सरून येयला. ती पळय भुरगीं कशी ओडा थंय फाटी लागून तशीच आस तशी येता पळय तशी. सो आतां न्ही दनपारची न्ही सांजची कितली जाली रे 4:45 जावपा येयली. 5 जावपा येयली. आणि सकाळी तुमकां मेळटा तेजे नंतर कांयच शूट केलें ना, कांयच मेळत ना. तुमकां सांगलें न्ही बिर्याणी सगळें करता आनी मेळटा म्हणून. बट जेवचेल्या टायमार जाली गडबड. सगळीं न्हाता धुता बायेन हाडयलें, मागीर बाये भर आनी तेंच्या फाटल्यान कसो टायम येता तुमकां खबरच आसा न्ही. पळय हांगासर वत लागता म्हणटा ताका उलटें करता पळय. आनी आतां जाली 5 आनी आमी वता मार्केटान बारीकशे मेमेच रे मेम आमी वयता मार्केटान केक हाडपाक आनी बारीकशें कितें अशें घेवपाक. सो बायेक दवरून येवपाचो असो प्लॅन आशिल्लो. बाय न्हिदलेलें बीन. सो हो म्हणपाक लागलो ना बायेक घेवन या अशें म्हणपाक लागलो. सो ताका लागून रावली. व्हरू नाका. लास्ट म्हळ्यार आसूं बाये दवरून येता. मातशी संवय बी जावूं जाय न्ही कोणा फुड्यान रावपाची. ते आतां आमच्याच फुड्यान आसता न्ही अशें म्हणून. कितें रातचें काय रावना, रोखडीच येतली 1-1:15 अशें म्हणून. पळय जाल्यार आमी सगळे रेडी बी जाले आनी भायर सरपाच्या टायमार हें उठलें आनी मागीर विची करपाक लागलें. एक्चुली येवपा येयल्ली आमी गाडये कडेन बी येयली हेका दवरून येतली म्हणून. राव रे शाणे, हेका दवरून येतली म्हणून गाडये कडेन बी येयली. पळय जाल्यार हें तोंड अशें हें करून रडपा हें करपा लागलें. मागीर बाप्पायक आनी सूख लागता. बापूय म्हणपाक लागलो ना हें कर अशें म्हणून, घे तेका. मागीर तेका रेडी केलें, तेका भायर काडलें आनी मागीर घेवन येयली. तशेंच रेडी केलें आनी घेवन येयला. आतां मार्केटान वता. माक एक कितें बारीकशें गिफ्ट, आतां बड्डे म्हणटा गिफ्ट दिवपाकच जाय न्ही. सो तें गिफ्ट एक केक घेवपाक जाय. आनीक पळयता मार्केटान कशें कितें तें. बायक घेवन वता. हो म्हाका खबर आसा कितें म्हणटलो हें न्ही पार्किंग ना हें ना तें ना म्हणटलो आनी गाडयेन बसून रावतलो. हांवें एकल्यान वचपाचें. बायक घेवन वतलें नाल्यार हांव एकलें वतलें. पळोवया कशें कितें तें. जितलें कितें पॉसिबल जाता पळय शूट करपाक तितलें करता आनी दाखयता तुमकां. ओके. बाय. केस बीस काय ना गो अशेंच घेवन येयला. ती भुरगीं अशी व्हडली भुरगीं कशी फाटी लागता हांव येता म्हणा पॅरेंट्स वचपाक लागतली तशें. हांव घेवन येयलें तेका. हॅलो. सो पावली मार्केटान ऑलमोस्ट. वत लागता भायर. तिसरी घेवन बसता तो थंय. एवरी टायम आसता मरे. वत लागता भायर पळय नाका. पयलीं खंय या रे माक गिफ्ट घेवपाक की आजून डिसायड करूं ना कितें गिफ्ट घेवपाचें तें. आमी डिसायड करत आसा कितें घेवया अशें म्हणून. लास्ट मेळ्यार घुंवोन सुवोन साडयेचेरच येवन पावतली मागीर. कितें म्हणून कांयच कळना कितें घेवपाचें म्हणून. सो पळोवया दाखयता मागीर तुमकां कितें घेतलां तें. हो ब्लावज हां फक्त बॉर्डर हें ना न्ही एम्ब्रॉयडरी. हेका बी प्लेनच न्ही ब्लावज. साडी बी प्लेन आनी हे बी प्लेन ब्लावज. तो ग्रीन घेवया का. प्रिंटेड न्ही. प्लेन ब्लाउज ती आम्ही घेतली सेम ना ही पळय ही आमी घेतली ती. बाबा मम्मा खंय गेला. मम्मा खंय गेला बेगीन सांग. हा मम्मा खंय गेल रे. मम्मा खंय गेला. ही पण मम्मा येयली. कितें हाडलें गो. आईस्क्रीम पार्टी आयज आमगे. ताका लागून आईस्क्रीम घेतल्या हांगासर. बाबा विचारला आनी मम्मा खंय गेली. फ्ली करता. अरे बाबा मम्मा खंय गेल्ली. त्या अंकला कडेन चेंज नाशिल्ली न्ही ताका लागून मम्मा चेंज दिवपाक गेलेली रिटर्न.
सो हांवें हांगसर आयस्क्रीम घेतली. एक्चुली सांवड्ड्यांनी ऑप्शन्स भरपूर जाल्या, बट पयलीं सान्नी आमी हांगाच येता. कालबा देवी जें आसा पळय न्ही, कालबा देवी थंयच येता. थंयच एक हें अशें म्हणून हो म्हाका म्हणटालो अमुलान या म्हणून. हांवें म्हटलें नाका हांगाच घेवया अशें म्हणून. जें अमुलान मेळटा तें हांगाय बी मेळटा न्ही, सो पयलीं सावन हांगाच घेता. तें हांगाच हें जाल्यार घेवपाचें. घेतली न्ही रे. सो नेक्स्ट आतां नेक्स्ट स्टॉप केक घेवपाचें. तशें घेवन रिटर्न येवं पडलें आतां. हे अशें चलतच ना इतले पयस. केक घेतलो पेस्ट्री पॅलेसांतल्यान आनी हांकां पळया दोगांकय इतली गर्दी खबर आसा. सामको रश आसा अशें दिसता सगळ्यालो आयजूच बड्डे माच्या वांगडा म्हणून. इतली गर्दी दी बायक धरता बसता ते वत लागता तेका दी. बड्डे गेस्ट येयले आमगेर. गंगाधर आनी हे कोण ही सोनपरी खंयची. तेका सांग येता न्हीद सामकी. आमगे गेस्ट येवपा लागली बड्डे. आनी एक खंय गे तेका सामकी न्हीद येता जायना तेज्यान. चल मरे तेका न्हीद येता रे. नाल्या बाबा ताते येता न्ही रे. ही पळय सांग हिरोईन जावन येयल्या काकी. ही पळय तेणी दोगांनी मुखाल्ली सीट धरल्या खंय. गेस्टा खातीर नाईस. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, ma. Happy birthday to you. निकू यार आंगियो आवो लस्त कित्याक रे. पाय भरून गेले की ए इकली लसती केक सप्ताह में गए. Oh my god. वाव. तुका नाका तुका मागीर नेक्स्ट इयर तुगे बर्थडे. कशें ओडून हाडटा पळय कशें. मॅचिंग दिली काय हय बाय बी आमगे मॅचिंग. तू काढ बरं. तू काढ बरं. लेफ्ट आहे बरोबर. अरे धर या दिवस धर बरोबर आहे. आधी ना तोंडा पट्टा बडस पळय. आमको दोघांक कशें बरें काढ गो बाय. काढ ये सुने हां आबे तो हां टिशू ए आजी मा केक बरे यो यो चल बाबा. अबे यो बाबा देखे तोश रे सारको पोट कर मरे. हां हां काढ रे. काढलंय. ही प्रसाद पहिले मग घ्या तुका सांगू ना. टिश्यूचे
बाबा नो मरे हे कसलं नाही एक बरे रागो तू खात रे आजी मादी बाबा आजी मादी मरे नानी बॅगातले काढले रायटल्स 10 जाव पहिले 10-5 मिनिटाचं हे जेवण खाना सर खेळटा सर जेता ताट किती हाती दिलं रे टेबल घ्या मध्ये आणि घराकडेन जो मेस पडला पळय तो प्लीज इग्नोर करा की अशें कितें आसलें म्हणटा की बारीक जायना मेस हो जाताच मा पळय का आतां देंवोन बी येत सकल बटमाम तो चल या आणि ज्यो हांवें साडयो हाडलेल्यो पळय न्हू त्यो दाखयल्यो तुमकां हांगासर फॅन फास्ट केला मरे हांवें न्ही 2 साडयो घेतल्या ही पळयात 2 म्हटल्यार एक म्हाका आनी एक म्हाग अशें म्हणून घेतले दोनूय म्हाका आवडले ताका लागून हांवें दोनूय घेतल्यो ही अशी आसा जसो तुमकां एक्झॅक्ट कॅमेरान कलर दिसता पळय तसो आसा मातसो तेज्यावन ब्रायट म्हणल्यार जाता मातसो ब्रायट आसा असो आसा कलर जो आसा तो एक्झॅक्ट असो कलर आसा ओके आनी अशी करून कॉटनानूच ही साडी ब्लावज पीस बी आसा एका रनिंग ब्लावज पीस रनिंग न्ही प्लेन आसा ब्लावज पीस तो आसा तो करून आनी पल्लू बरो आसा सो फूल ओपन करून दाखयना मागीर मा केन्ना न्हेसतली तेन्ना दिश्टी पडटली तुमकां सो ही एक साडी आसा आनी ही सेकंड ही जी आसा पळय न्हू हे ते प्रिंट एम्ब्रॉयडरी न्ही हे प्रिंट आसा आनी हांगासर ते अशें कितें तरी शायनींग अशें आसा आनी हे जे आसा पळय न्हू ते सूत हे जे दिसता पळय हे सुताचो धागो ओके आनी ही जी आसा पळय न्हू तुमी कितें बॅकग्रावंडान म्युजीक दितात दोगांय हांव करून आनी ही जशी एक्झॅक्ट तुमकां दिसता पळय तशीच आसा कलर जो आसा पळय तो ग्रीन कलर हेका बी ब्लावज पीस आसा प्लेन ग्रीन कलरान आनी हे जे आसा पळय न्हू फुल्ल सगळें सुताचें काम हे पळयात फुल्ल सगळ्याक आसा हे सुताचें काम आनी हे अशें करून मदीं मदीं आसा ओके हे सगळे बॉर्डरीक बी जे आसा पळय न्हू हे पळयात सुताचें काम सगळें जे आसा तें सो ही साडी घेतले 2 घेतले म्हाका 2 लायक जाले म्हणून दोनी घेतले एक्चुअली न्ही हितून आनी भरपूर म्हणजे 4 कलर आशिल्ले टोटल हो ग्रीन असो येल्लो एक मातयेचो कलर आसा आनी मोरपंखी कलर पिकॉक ग्रीन 4 कलर आशिल्ले हितून बी अशेंच पॅरट ग्रीन हो येल्लो मागीर अशें रेडीश टायप असो पीच टायप असो पण रेडांतल्यान असो आनी पिंक कलर आशिल्लो सो हे कलर हो कलर हेणे चूज केलो भाऊन डायरेक्ट गेला आनी होच कलर दी म्हणपाक लागला सो एक्चुअली म्हाजे कडेन ग्रीन कलर भरपूर आसा न्ही गे खूब आसा ग्रीन कलर बट ओके ही घेतली आनी ही साडी बरी आसा न्ही गे मा हिजो प्रायस जो आसा पळय न्हू तो 1150 रुपीज आनी मागीर डिस्कावंटार दिली ओके 1150 रुपीज सांगले तिणें आनी हेजे कितले सांगले रे 650 म्हाका याद ना आतां हेजे 650 ऑर 850 खबर ना आनी आमी सावड्ड्या येयले म्हणटकीर आमची शॉपिंग जी आसता पळय न्हू मोस्टली हांगाच आसता चड अशी 99% हांगाच आसता साडया बाबतींत ओके भेंडे ब्रदर्स सो हे आशिल्ले गिफ्ट माक साडी म्हाजे कडल्यान मागीर आनी कितें पळोवया पण सद्याक आतां हेच गिफ्ट जे आसा पळय तें घेतलें हांवें आनी आतां 10 जाली हो जेयता आमकां बी जेवपाक जाय हें जाल्यार आसूं गे आमकां बी जेवपाक जाय आनी मा जेवपाचें उरल्या थोडीशीं आयदनां बी कसलीं आनी ती जेवन बी गेली न्ही बायेक लायले आनी ते थोडेशे जेयले चैतनाक वाडलो रुपा जेवना तेजो शुक्रार आयज ते आमट बी कांय खायना सो तेणें कांयच खालना चैतन जेयलो बिरयानी केल्ली न्ही आमकांच म्हणून अशें केल्ली मागीर ताका चैतनाकूय वाडली इल्लीशी आनी ते ल्हान ल्हान पराठे आहा तांकां दोगांयकूय दिली व्हरून थंय जेय म्हणून ते जेयतले आतां सगळें निवळ केलें आतां तुमकां खबर आसा बारीक फंक्शन असो मोठे आसो सगळें क्लिनींग हें करचेंच पडटा मॉपिंग मागीर सान मारली सगळें केलें सगळें जालें क्लिनींग बी आतां जेवपाचें आयदनां धुवपाचें न्हिदपाचें इतलेंच उरलां सो चलत तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय